आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य वचन शांती तुमका समाधान तुमका अप्रबाईच्या या संदर्भात या दिसांनी प्रत्येक जाऊन ही थोडी मौल्या तुम्ही सांगत वाटण येत असताना जे कोणी ऐकतात तुमका देवाची कृपा मागता आणि सांगत आज कोण फॉरवर्ड करणं हेरांकी आधार जाऊच्या बरी कुमक जाऊच्या बरी तुम्ही वावरून असात या वावरांत तुमकां देव आशीर्वाद कृपा बरोबर म्हणून म्हजे मागणे आणि आज अनेक मोत्या तुमच्या वांटोकान घेता म्हाका दिसता ही गरजेची हर एक गरजेची पण हे तिकेचे चड समजल्यार आमी बरें आनी ही समजणेंत दिसा की आमकां ही समजणी आसल्यार आमकां जायते उडापें जाता जायते कळून येता आमचें जिवीत कित्याक म्हणून नाजाल्यार संवसार आमकां फटयता देंवसार आमकां नाडटा आनी संवसार देंवसार आमचे भोंवतणी आसा थोडे संवसार आमचे भितर आसात थोडे आमचे भोंवतणी आसात थोडे आमच्या घरांतच आसात आनी आमकां ती नाड निजाकी नाड जावं पावता आमी एकामेका नाडटा आनी हेर एकामेका नाडटात आनी अशे नाडीचो संवसार म्हणजे फटकिरो संवसार जावं पावता. आज ही मोती तुमच्या सांगता वांटोवपाक कशी व्हरता ती मोते जावन आसा पवित्र आत्मो हाची वळख तुमकां आसा की धर्मध्वजा कृत्यान थंयसर विचारलें तुम्ही पवित्र आत्मा घेयात ते म्हणाले आमी पवित्र आत्मा म्हळ्यार नेणा आमकां पवित्र आत्मा दी आनी केदार पवित्र आत्म्यान ते भरले केदार पवित्र आत्म्यान ते भरले नाना भाशेन ते उलोवंक लागले तांच्या भाशेन कोणें उलयले ते समजोवंक लागले खंयच्या भाशेन ते उलयतले पण तांच्या स्वंत भाशेन ते समजोवंक लागले आनी अशें पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार आमकां समजोवंक जाय त्या रितीन आमी समजता व्हरतू दुसऱ्यान सांगल्या बरी आमी समजना दुसऱ्याची भास कितेंय जावं आसा पुरो दुसरी आमकां खंयच्या रितीन ते कम्युनिकेट संपर्क करूंक पुरो पण आमकां समजोवचें आमकां जाय त्या रितीन पवित्र आत्मा आमकां समजयता. सबारपोटी कोणाक आमी पळयले कुडले कोणें आमकां पळयले कुडले देखले कुडले सांगले कुडले आनी कितें म्हणलें कुडले हेरांनी कितें आमच्या कानांत गेल्ले कुडले आमी कुडले एका तराचे कंक्लुजन येता निर्धार घेता तो मनीस तसो हो मनीस असो ताका सोडिना तशें करना अशें करना ते म्हजे समजुने प्रमाणे हांवें उडापें करचें म्हाका जें म्हज्या मनांत आसा काळजांत आसा त्याच भंडारांतले भायर काडची म्हणटा जेजू. खरी समजणी आमकां मेळची जाल्यार पवित्र आत्म्यान आमकां तें समजयता. पवित्र आत्मा ना आमचे ती समजणी ना देखून आज सबार जण कश्टांत आसात सबार जण रागान आसात सबार जण मोसरान हाग्यान जिद्द नाना तरेचे संगती खर नासात शांती ना समाधान ना कित्याक पवित्र आत्मा ना. केवळ देवाचो आत्मा आमच्या देवान येता ताजी ते सगळी देणी आमकां हाडून येता जाणवाई बूद धैर्य ताची सगळी बरेपणां आमचे ते हाडून येता आनी केन्ना तो हाडून येता त्या कृपेन आमी भरता आनी सगळें आमकां न्हय हेरांनी सांगल्या प्रमाणे पण आमकां देवान ताच्या आत्म्य उपदेश सुचयला त्या प्रमाणे आमी समजता. म्हणजे आमकां जाय जाल्यार आमी चिंतल्यार ते पवित्र आत्म्याची सुचोवणी न्हय पवित्र आत्म्यान आमकां सांगल्या बरी न्हय पूण आमकां सांगल्या बरी तेंच आमी हेरांक सांगता आनी दुस्मानकाय आनी एका तरेची घोंटेर आमी बांदता खोटेपणाची घोंटेर हांगा इतलें खोटें ह्या मनशा विशांत आनी इतलें खोटें आनी कोण मनशा विशांत हांगा आनी इतलें खोटें आनी इतल्या मनशा विशांत आनी अशें घोंटेर बांदून 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 आमी सगळे घोंटेर जावन त्या घोंटेराच्या भुंयारांत आमी जिवन आसा त्या घोंटेराच्या भुंयारांत जिवन आसा. कोणी मनशां बरी न्हय कोणा बरें करून वचो कोणा उपकार करून वचो सगळी भाड ह्या संवसारांत हांवें जाय तें बरें करचें ताणें म्हाका वायट करचें पळय एकय जावन आयलें एक घोंटेर उक्तो केलो तें आमकां मेळटा. एक घोंटेर आमच्या जिणेचो एक नेस्ट एक घोंटेर आमी उक्तें केलें जाल्यार तो सुकण्याचो गूड उक्तो केल्या बरी आमी उक्तें केलें जाल्यार हें आमकां मेळटा. संवसारांत कोणी बरी नात हांव मात बरो
आम्ही सांगले मात बरें हें खंय जावन येता खोट्या आत्म्यान जावन येता पवित्र आत्म्यान जावन येना आनी पवित्र आत्मा आमी सारकें वळखले जाल्यार सबार संगती आमचे थंय घडोवन येतात आनी आमचें जिवीत आसा तशें उरना ताचो अर्थ आमी समजून काडून घेवया आनी तुमकां हे मोती उक्ते गुलाबी करता आसतना बरें करून आयकात चीत दियात नियाळ करात तुमच्या जिणेचेर तुमी हे अवलंबसियत आनी हाचे वरवीं तुमकां कळून येतलें तूं कित्याक आज कश्टाताय तूं कित्याक आज बेजार आसाय कित्याक मागणें करूंक जायना कित्याक तुका नश्ट कित्याक तुका कोणीच मानून काण घेना कित्याक तुका तुज्याच मोगाचे पयस दवरतात कित्याक तूं दुस्मान जाल्यार तुजी चूक नासतना कित्याक तुका ह्या संवसारांत तुजे म्हणल्यार इश्ट मित्र नात कोणूच तुका समजना अनाथ कशें तूं जालाय आनी अते अनाथ जावन ह्या संवसारांत काले मागचे कित्याक विसावेचें कित्याक मागणे जाल्यार पुरो बेश्टें म्हणलें तुज्या मनांत व्हडलो दोंगर जाला व्हडलो गुडो जाला आनी हाच्या मदें तूं आसाय तुज्या भायल्यान सगळो व्हडलो दोंगर आसा तूं भितर आसाय तूं भितर आसाय आनी अशें ते दोंगरा भितर तूं आसलें ते गोंठ्यार बांदून मनीस तुवें हांव पयस वचून प्रयत्न करतात आनी तूं मनशाक लागीं वचून पयस करताय आनी पयस तूं मनशाक लागीं वचून प्रयत्न करताय मनशाक तूं लागीं करता आसतना ते तुका पयस दवरतात आनी फकत तुज्या सोबायेक तुज्या दुडवाक तुज्या ग्रेस्कायेक तुज्या बुलवण्याच्या उतराक आनी तुजें तें कितें बरेंपण आसा ताका ते लबदून ताका ते गुलाम जावन तुज्या पाटणास व्हरतू तुजो मोग खरो मोग ती करनात कित्याक कोणी जावं दी जरी तरी एक स्त्री आसा काजार जाली आपल्या घोवा लागीं कितें बरेंपण आसा तें मात्र आपण प्रयत्न करता व्हरतू ताच्या अस्कत काय सांगता जिवंक तयार ना तशेंच एक स्त्री तिजें ती कितें आसा तें घोव पळयता व्हरतू ताणें सांगलें बरी जाणें जियेची व्हरतू कंट्रोल करची बायल आसा जी व्हरतू ताका पूण तिच्या अस्कत काय सांगता जिवंक तो तयार ना आनी कित्याक तयार ना हेंचें कारण आयचो विशय भुरगीं आवय बापाय सांगता आवय बापाय भुरगीं सांगता आनी याजक बावडते सांगता बावडते याजक सांगता आनी आमच्या संघ संस्थे आमचो वावर तो संघ तो संस्थो हो संस्थो सगळे संस्था आसात आमचे आनी अशें सगळे संघ संस्थांत अशें वावर करून मुखार वयता पूण तांचे मदीं आसची खरंदाय तांचे मदीं आसलें पॉलिटिक्स तांचे मदीं आसलें मेळेपण तांचे आसलें सेवेचें नांव मात्र पूण करचें दुसरेंच आमी तें पळयलां सकडिने थोडे वावरतात थोडे बरे आसात देखून हा संवसार आनी की संवसार जावन आसा म्हटल्यार केदाळे संवसार काबार जाता आसलो देखून म्हाका अशें न्हू आज हे मत तुमी सांगता वांटपण घेता पवित्र आत्म्याक तुमी जाणात घेवन पवित्र आत्म्याची देणी तुमी जाणात फळां तुमी जाणात पवित्र आत्मा देवाचो त्रंदा तो एकलो जण तुमी जाणात पवित्र आत्मा जेजून धाडलो म्हूण जाणात पवित्र आत्मा इगर्माती देवान आयलो तुमी जाणात ही नॉलेज तुमकां आसा पूण आज तुमची नॉलेज गुगलान मेळना हांगासर तुमी आयकतात थंय तुमकां मेळटा देखून जे तुमी आयकतात एक फावटी न्ही 2 फावटी न्ही गरज पडल्यार 5 फावटी आयकात म्हजे टॉक्स हाचे वरी तुमकां मौन रावन शांतपणे आयकल्यार खरी समजून मेळटा फक्त उलोवनच ऑर तुमी वाटेर वयता आसतना ऑर मस्त डिस्टर्बन्स आसता आसतना तुमी आयकल्यार चड तुमकां समजूचें ना तुमी व्हडल्या स्टोराक वचून धाकटे एक पोतेवन इल्लेशी वस्तू हाडले बरें जाता पूण आज म्हज्या ह्या तुमकां प्रेझेंट करचे देवाचे कृपेन ह्या मोतया उद्देशी तुमकां बरेंपण लाभचें जाल्यार तुमच्या जिणेचो अर्थ समजून काडूंक जाल्यार तुमच्या ह्या सगळें जिवीत म्हणल्यार ताची चावी तुमकां जाय जाल्यार मौनपणी शांतपणी मागण्या रुपार ही टॉक्स आयकात मोलादीक मौल्या तुमचे मुखार मगाच्यान पवित्र आत्मा आयल्यार कितें जाता एक फावटी हांव एका कॅम्पाक गेल्लो थंयसर बारून कुमार करूं आसलें हांव ब्रदर कसो गेल्लो आनी थंयसर सांजेच्या वेळार आमकां रावंक आसलें आनी आमी थंयसर सांगता तेर्स करतले तेर्स करता आसतना म्हज्या उजवान एक चेडूं आसलें धाकटें भुरगें 6-7 क्लासीचें आनी ते मागणी करता आसतना आनी गट्ट भाव मारली जेजू 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 म्हूण गट्ट भाव मारली सकयल भियेली कावजेली आनी तेर्स म्हणून चाललो हांवें ताका सांगलें ओगेच राव ताजे माथ्यार हात दवरलो आनी ते ओगेच रावलें शांत जालें तेर्स म्हणून धरसून गेलो आतां कितें घडलें हांव नेणा आसलो कित्याक त्या जाल्यार हांवूय पवित्र आत्मा म्हणल्यार कितें सारकें नेणा आसलो ब्रदर जावं पुरो पवित्र आत्मा म्हणल्यार अशें इल्लें जाणवें आसलें जावं पुरो पूण जतनाची जाणवाय ती पावनासली
पूण नी जाणवाय म्हाका मेळ्ळी उपरांत ह्या जग जावन एका फिरकेची गेल्ल्या वेळार सबार सांगती म्हाका उगडापें जालें, देवान म्हाका उगडापें केलें. तें तुमच्या वांटोवणी घेता. दुसरी सांगत म्हणून सांगल्यार एक फावटी हांव बेळगांव कुशीन तेन्ना रतीद गेल्ल्या वेळार एका टिमान म्हाका आपयलें, या फादर रतीद या म्हणून. आनी थंयसर हांव गेल्ल्या वेळार थंयसर एक याजक आसलो आनी तो याजक थंयसर ताणें आपयल्लें मागणें करूंक. आनी मागणें करून घरा घरा भेट दिता आसतना ह्या टिमान हांव गेलो तांच्या सांगाता. सबार सांगती तांकां सांगतलें कुटुंबाच्यांक. आनी उपरांत एक फुडें अशें घडलें की त्या याजकाक कळोन येजें आशिल्लें पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें म्हणून आनी कशें हे लायक इतल्या पुरबायन वावर करता म्हूण कळाचें आशिल्लें. आनी तो तयार आसलो, उक्त्या मना आसलो, म्हाकाय जाय तो पवित्र आत्मा, म्हाकाय म्हजेर देवाचो पवित्र आत्मा देवन जाय. ते आसुल्लो घडये न्हिदिल्लो, आसुल्लो घडये न्हिदिल्लो. हांवें चूक सांगला जाल्यार म्हाका बक्षिया. न्हिदिल्लो देखून थंयसर ताका ह्या मागण्यांच्या टिमान इतलें बरें मागता आसतना ताका इगर्जेंत व्हरून थंयसर मागणी करता आसतना आराधन करता आसतना त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन त्या सक्रामेंता मुखांतर सुमार एक 3 मीटर डिस्टन्साक तो याजक वाऱ्यार चलोवन उबे रावले कडेच वाऱ्यार वचून आनी कडेन तो उबे रावलो. पवित्र आत्म्या सकल तुजी दाखय म्हणल्या वेळार त्या याजकाक तो एका पंथाक थावन आनी एका पंथाक सुमार 3 मीटर पयस तो असो वाऱ्यार उबोवन वाऱ्यार वचून आनी एक कडेन रावलो. ताचे उपरांत तो हाल्लो आनी पवित्र आत्मा ताचेर देंवन आयलो. ताचे उपरांत तो घट जालो आनी पवित्र आत्म्या परगटून तो जियेलो. म्हाका न्हू पवित्र आत्म्याची संगतींत सबार सांगती पवित्र आत्म्या विशयांत सबार सांगती तुमच्या लागीं वांटो आसात. पूण तरी आसता आसतना हांव थोडे तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी करता. आमचे जिणी पळयात, आमकां सकाळीं उठता आसतना तकलीफ फटाफट हेंच काम त्याच ऑफिसाक वचत जाय, हांवें उठल्या वावर करीत जाय, एक दीस समाधान ना, एक दीस शांती ना, भलायकी सांबाळना, इतल्या पयस वचचें, त्या ट्रेनार वचचें, ह्या बसार वचत जाय, ह्या बायकान वचत जाय, वो पेट्रोल मारक, त्या पावसाक वचत जाय, त्या थंडाक वचत जाय, त्या गिमेंत वचत जाय, थंय धग सोंसी जाय, एक कश्ट ते कश्ट सबार सांगती आमचे थंय घडटात न्ही गी. आनी देवा देवा म्हणटा आमी न्ही गी. व्हेरी गूड. हे आमचे जिणेचे हंत आनी सट्टां कितें भक्षन्स. पूण पवित्र आत्मा आयलो जाल्यार आमचे सगळे कश्ट परिहार जातात. सगळे कश्ट आमचे परिहार जातात. सगळी बेजार आमची पयस वता. सगळी आमची पिडा शिडा पयस वता. आमच्या आकांत आमचे हुस्को आमचे सगळे पयस वता. जेजू पवित्र आत्म्यान बरलो आनी म्हणून लागलो फाल्यांची चिंता नाका तुमी. कित्याक पळयात ती सुकणी कितल्या सोबीत, ताका कोण पोसता. पळयात इतली सोबीत फुलां, ताका कोण रंग दिता. सालमार राय सोबीत इतल्या पद वैभवान तो न्हेसलो, ताच्यांकी सोबीत फुलां हांगासर आसात. तो न्हेसलो आनी काबार जालो पूण फुलां आजुनी आसात. हे सगळें जिजून आमकां सांगलां पवित्र आत्म्यान भरून. आनी तो म्हणटा तुमी मागता आसतना पवित्र आत्म्या मागात. आनी केदाळ आमचे थंय पवित्र आत्मा नांगी प्रॉब्लेम्स आमच्या लागीं आसात. मोगाळ बाबा, मोगाळ भयणी, मोगाळ भुरग्या, मोगाळ प्रायवेता, तुका प्रॉब्लेम्स आसात की पवित्र आत्मा तुजे थंय ना. सबार म्हाका म्हणटात फादर एक ते वखद केलें, हांगा वखद केलें, त्या दाखतर लागून ह्या दाखतर सगळें हांवें केलें फादर, सगळें हांवें केलें. तें खाल करचें म्हाका कळना, कांयच म्हाका कळना फादर कितें करचें, कोणा लागीं वयचें. थंय मागणें गेलें, त्या ब्रदराक सांगलें, ह्या पाद्राक सांगलें, थंय मिसाक गेलीं, हांगा नव्यान केलें, तें केलें, हें केलें, आराधना गेली आनी खाल केलें, कांयच जायना. एक सिंपल जाप की तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा की, तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा की तो मोत आनी तुजे थंय आयलो जाल्यार तुजें आसलें सगळें भायर येता. तुजे मनांतल्या भायर येता, दोळ्यांतल्या भायर येता, तुज्या कानांतल्या भायर येता, तुज्या तोंडांतल्या भायर येता, काळजांतल्या भायर येता, तुज्या कुडींतलें सगळें भायर येता आनी तो भितर राज करता. देखून सांग पावल म्हणटा तूं जावन आसा देवाचें मंदीर, पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी केन्ना पवित्र आत्मान जेजून शिसांचेर धाडलो की त्या दिसा त्या घडये त्या वेळार ते गेले आनी जेजूक धैर्यान परगटूंक लागले, भिवनांत. जेजू धरल्या वेळार धांवलेच ये. आनी जेजून ताका सांगलें म्हाका धरात, तांकां सोडात. हे धांवलेच. आनी कशें धांवले पवित्र पुस्तकान आमकां गोत आसा. आमी वाचता पवित्र पुस्तक. आनी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना
एकीक कोणशाक गेले आनी एकल्यान तांच्या मदल्यान एकल्यान ताका इकूंक दिलो. सगळें ताची ड्रीम शॅटर्ड. ताची स्वप्नां पुरा उरून एका उदकांत मेळयले बरी पुरा स्वप्नां मेळ्या उदकांत मेळयली आनी बुडोवन घाली. पूण जेजू म्हळें, कोणा सोदता तुमी? जेजू नाजरानाक, हांवूच तो. उपरांत शिसां कितें जालें? शीस धांवले, पूण ते धरूंक आयले, धरणीक शेवटाले, धरणीक आपटाले. पवित्र आत्मा जेजू थंय काम करतलो. कित्याक आपणाक कश्ट सोसूंक आनी मुखार गेलो? कित्याक कुरिसान आपणायले? कित्याक जरबान ताका मारले? कित्याक कांट्याचो मुकुट ताका दिलो? कित्याक ताका कुरीस दिलो? सबार तांकां घडलें. किळयत आसतना सांगीत आसलें, हांव देवाचो पूत, म्हाका बचाव कर म्हणून. थंयसर मरशे सोरांनी म्हळें, तूं देवाचो पूत जाल्यार तूं काय बचाव कर, आमकांय बचाव कर. कित्याक तूं देवाचो पूत न्ही गी? त्या घडी ताची कळकुलां केली, पूण ताची पदवी नासली गी, पवित्र आत्मा नासलो गी, आसलो. देखून कोणा सोदता तुमी? जेजू नाजरानाक म्हणटा आसतना ते धरणीक शेवटाले, धरणीक आपटाले. पवित्र आत्मा थंयसर आसलो. म्हाका न्हू इतल्या अपुरबायेचो जेजू आमच्या खातीर सर केल्लो. तो इतलें म्हणटा, उतरांनी बडबड नाकात. खोटो बापाय खोटो जावन आपल्या भुरग्यांक बरें दिवंक जाणा जाल्यार, खोटो बापाय खोटो, संवसारांतलो बरो बापाय खोटो तो, पातकी तोय आपल्या भुरग्यांक बरें दिवंक जाणा जाल्यार, सर्गीचो बाप आदी मागात हांव नासलो, आतां आसा आनी आसतलो. ताका अंत्य आनी ताका सुरवात आनी अंत्य ताका ना. त्या बापाय सगळें तूं जाणा. तुज्या यादी सबार ना इल्ले, जियेले गेले. आतां आमी जियेता, मरता आनी वेता. आनी आमच्या पुरांचो वाड जल्मांत येयली, ती जल्मांत येयली, जियेतेली, मरतेली. देखून एक मात्र आमकां गरजेचें. जेजू म्हणटा, मागात पवित्र आत्म्याक, बाप तुमकां दितलो. आनी केन्ना बापान दिलो पवित्र आत्मा आसा तो खरो आत्मो. केन्ना पवित्र आत्मा ना, आमी दुसऱ्या आत्म्या लागीं वयता. त्या आत्म्या लागीं, ह्या आत्म्या लागीं, त्या दाक्तर लागीं, ह्या दाक्तर लागीं, त्या क्लिनिकाक, ह्या नर्सिंग होमाक, त्या हॉस्पिटलाक, ह्या हॉस्पिटलाक, सगळे कडेन धांवता. आनी कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा, खंय धांवची गरज ना. कसली पिडाय येवं दी, ताका पिडाय येना. जरी तर कोणी ताका केंटा जाल्यार, तूं तसलो, तूं तसलें, तूं तशें, तूं अशें म्हणटा जाल्यार ताचें तोंड बंद जाता. कित्याक पवित्र आत्मा काम करता. केन्ना जाकारियान देवाची उतर मानून काण घेवना गी. तूं देवाची सेवा करतलो देव मंदिरांत. देवाची सेवा करता आसतना केदार जाणां मानून काण घेवना गी. ताची पत्नी एलिझाबेथ त्या प्रायर गर्भेस जातली म्हणून ताचें तोंड बंद जालें. कित्याक पवित्र आत्म्याचें काम तें. देखून तुजें थंय पवित्र आत्मा आसतना, हेरांचें तोंड बंद जातलें, मुखां जातलीं, ती मौन जातलीं. कित्याक पवित्र आत्मा तुजें थंय काम करता. तुका कोणी कांय म्हणचें नात. जरी तर तुका कोणी म्हणटात, तुका तें लागना. तूं संतोशान आसताय. संतोशान तूं आसता. कित्याक हांसताय तूं? कित्याक तुका एका तराचें सैतानाचें नाड मुखार दिसता आनी सैतानाचें मेळेपण पळोवन तूं संतोश पावताय, सुम्याक आनी देवाक आर्गां दिताय. कित्याक तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा. देवाचो आत्मा आसा. देव तुजे थंय रास करता. आनी केदार तो ना, निराश जाताय, बेजार जाताय. ताणें तशें सांगलें आनी अशें सांगलें आनी म्हजें नांव पाड केलें आनी युट्यूबार घालें, थंय घालें, हें घालें, पुरा. कोणी तुजे लागीं येनात. कित्याक तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा. तो तुका दाड घालता, तो तुका एक कवच घालता. तुजे भोंवतणी पवित्रपणाचें ते रास तो चलयता. सबारपणी म्हजेरी आनी प्रत्येक जाण घडी सांगूंक कशी व्हरता. एका दिसा हांव वाचता आसतना एका फ्रिगेजान आसल्या वेळार लोकांचे जागो राजकीयान चीफ मिनिस्टरान भितर घालून तो भायल्या गांवच्या लोकांक, परदेशी लोकांक विकूंक ताणें भितर घालूंक प्रयत्न करता आसतना देवाच्या पवित्र आत्म्यान म्हाका म्हळें, आदी म्हाका देवाचें बेसांव लोकांचेर आसलें जावन आसा. मनजाती जायतीं भुरगीं बोईंबाट हें देवाचें बेसांव म्हूण सांगल्यार बोईंबाट, मनजाती, गोरवां आनी सरसंगती आनी उपरांत जायतीं ताका भुरगीं जावन आसा तें बेसांव. आनी केदार तें बेसांव ताचें देवान आयलें, बोईंबाट देवान पवित्र केली. आनी आज तुज्या लोकांची
भूंय बाट कोणी चोर व्हरता तूं मोयजे बरी काम कर हांव तुवें सांगता आसा झुजोवंक लागलो हांव एका MLAचेर मस्त रितीन म्हाका ताणें ऑफर दिले मस्त ऑफर दिले म्हणजे तोंड बंद करच्या खातीर आनी आज त्यान सांगता तुमकां तूं कोण म्हणलें देखून हांव म्हणटा 1,60,00,000 रुपये म्हाका ऑफर केले आनी एक कार दिता म्हणून सांगलें फादर तुमी तोंड बंद करात हें तुमकां आमी दिता हांवें सांगलें गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस नेवर कम बॅक अगेन चल म्हज्या ऑफिसांतलो आनी हांगासर म्हाका दिश्टी पडनाका मुखार कित्याक लोकांचो म्हाका मोग आसलो देवान म्हाका मोयजे केल्लो तितलेंच न्हय पवित्र आत्मा म्हजे उदेशी काम करतलो हांव न्हय पवित्र आत्मा काम करतलो आनी ह्या मनशान म्हाका 5 फावटी जिवेशी मारूंक ताणें अटेम्प्ट केलें 5 फावटी म्हाका जिवेशी मारूंक अटेम्प्ट केलें प्रयत्न केले हाका जिवेशी मारया निमाणें कांयच जावंक ना म्हज्याच लोकांक ताणें पयशे दिवन भितर घालना म्हज्याच लोकांक थावन तांकां एक 4-5 जाणां उक्तो करून तांचो एक ग्रूप करून तांकां पयशे दिवन तांकां पार्टी दिवन पुरो करून म्हजेच विरोध करचे बरी केलें ना देवाच्या पवित्र आत्म्यान म्हाका जागयलें एक दीस म्हाका अशें भोगलें की आज म्हाका अटॅक जाता म्हज्या ऑफिसांत आसलो म्हज्या रुमांत आसलो म्हाका पवित्र आत्मा दोसता म्हाका पवित्र आत्मा दोसता वोस मागणें कर वोस मागणें कर वोस मागणें कर म्हज्या मागणेची टीम आसलें एकल्याच्या घरा सांगलें फोन कर सांगलें हांव येता म्हाका मागणी करी जाय हांव थंय येता सकयल सांगता म्हणून मागणी करी सकटा आपय आनी थंय गेल्या वेळार आमी थोडीं जाणां 2-3 जाणां आसल्या थंय वचून हांव रडलो एका तरेन धरणीक शेवटलो आनी इतलो रडलो की आनी ताणें म्हजेर मागणी केली पापा तुज्या सेवकाक तूं राख ताका सांबाळ कितें जालां तूं जाणाय पूण ताका तूं राख आनी सांबाळ आनी त्या पवित्र आत्म्यान म्हाका परतून घटाय दिली भियेनाका उठ 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 तुवें मागलाय न्ही तुज्या मागणें हांवें आयकलां आनी बाप तुवें सांगता आसा जेजू सोडवून धरचें सांगता आसा आनी हांव तुवें सांगता आसा वचपाटी कोणें म्हाका बोट लावंक जावना कोणाचेर म्हाका बोट दाखोवंक जावना कोणीच म्हजे विरोध असो म्हाका जावंक ना कित्याक पवित्र आत्मा म्हजे सांगत आसलो 5 म्हाका अटेम्प्ट केले मारेजी म्हूण सांगून इतले ऑफर केले सगळेचे झुजून आसलो सांगत आस चढावत म्हज्या लोकांक सगळ्या म्हज्या लोकांक तांची भूंय बाट राखच्या खातीर तांची भूंय बाट सांबाळच्या खातीर सर वायट तांकां घडच्या ह्या संगतींत हांव वावुरतलो आनी देवान थंयसर म्हाका पवित्र आत्म्याची सकत दिली आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी आज तो लोक अजुनूय चिंता मागण्या वरवीं आमी देवाक लागीं आयल्यार देव सगळें निवारता म्हणून साहित्य बरेपण त्या लोकांनी चोणकाण गेलें आनी थोडे कडेन म्हणूंक लागले देव आतां फादर हेनरीक काम करता त्या आफ्रिकेचें गेला म्हूण सांगून कशें जावं दी एक जोक कशें मानून खण घेयात पूण घडलें घडीत सत जावन आसा म्हाकाचें देखून कोणाचेर बोट लावंक जायना आमकां केन्ना आमचे थंय पवित्र आत्मा आसा कोणें आमकां विरोध उलोवंक जायना केन्ना आमकां पवित्र आत्मा आसा तुज्या घरांत तुजो घोव तुजी बायल तुजी भुरगीं तुजी सासूमाय तुजो मांव वा तुजे शेजारची तुज्या फिरगत कुटुंबाची तुवें वावर करता संस्थेची कोणी तुका विरोध उलोवंक जायना उलयता जाल्यार ताचें तें कितेंय आसा पूण तुका दुखाना तुका दुखाना तुका दुखलें तुजें तें पवित्र आत्मा ना तुका दुखलें तुका पवित्र आत्मा ना पूण जायते उलयतलीं पूण तुका संतोश भोगतलो आनी संतोशान जियेतलें पवित्र आत्म्याची सकत ती बोल ती आमकां देवान दिलें वर्तीन देणें आमकां आमी भिवची गरज ना भिवकरे न्ही आमी देखून पवित्र आत्मा देखून देवाचें उतर म्हणटा भिवकर आत्मा आमकां दिवंक ना धैर्यातीक आत्मा आमकां दिला भिवकर आत्मा आमकां दिवंक ना धैर्यातीक आत्मा आमकां दिला देखून देवाची स्तुती करची हर एक संगतींत हें आमचें काम जावन आसा आमचें काम जावन आसा देखून पवित्र म्हणटा मेल्ल्याच्यांनी देवाची स्तुती करूंक जायना जरी तर आमी देवाची स्तुती करना जाल्यार आमी जियेना आमी मेल्ल्या लिवींग कॉर्प्स म्हणून सांगल्यार जिवी मडी भोंवता जिवी मडी भोंवता आनी कितें जाल्यार देवाचो आत्मा आमचेर येता आमी पवित्र आत्म्यान भरता आनी थंयसर आमकां सकत बळ मेळटा झुजोवंक वायटाचेर कोणाचेर राग काडूंक न्हय कोणाचें नांव पाड करूंक न्हय कोणा आनी कितें गड करूंक न्हय पूण आमी पवित्र आत्म्यान भरत जाय त्या वेळार मात्र आमकां सगळें उडापी जातलें जेजून सांगलां येतलो हांव धाडटलो येतलो तुमकां अनाथ करिना हांव पवित्र आत्मा धाडटलो तो तुमकां सगळें उडापी करतलो कितें तें उडापी करतलो खंयचें तें देवाची येवजण खंयचें तें खोट्या सैतानाची येवजण खंयची देवाची येवजण खंयची खोट्या सैतानाची येवजण पळया
आमी दुसऱ्यांची खोडी काडटा आमगी, दुसऱ्यांचे विरोध उलयता आमगी, ज्ञान आसतना जावन जाल्यार दुसऱ्याचें नांव पाड करता आमगी. जेजून कितें म्हणलां, तांचे खातीर मागात, तांचे खातीर मागात. तितलेंच न्हय, तांकां बक्षियात, तांकां बक्षियात, तांचे खातीर मागात. आनी संतोश बाबा तुमकां कस आयले जाल्यार हेरांक लागून, म्हज्या नांवाक लागून तुमकां कस आयले जाल्यार, पवित्र आत्मा भरता तुमकां कस आयले जाल्यार तुमी संतोश बाबा कित्याक तुमचे नांवां सरकार बरयल्लीं आसात म्हणटा मातेवचो 5 अध्याय. तुमचे नांवां सरकार बरयल्लीं आसात. एका सेमिनाराक गेलो आनी थंयसर म्हजें नांव बरयलें आसा, भायर बरोवन आसा, फादर हेनरी डिसोजा SFX पिलार पाद्राक. आनी थंयसर तें हांव वाचतां आनी थंय रूम नंबर आयला 105. हांव आनी चावी थंय आसा जाल्यार हांव चावी काडून घेता, सीदा रुमाक वयता न्ही, कित्याक म्हजें नांव थंय बरयलें आसा, हांगाय बरयलें आसा. ना जाल्यार हांव कितें करचें, हांवें खंय वयचें, रिसेप्शनिस्टा लागीं फॉर्म फिलअप कर, तें कर, हें कर, तिके रावात, रूम क्लीन जावन आसा, तशें जावन आसा, अशें जावन आसा, रुमा काबार जालात, सबार सांगती न्ही. रुमाचें नांव बरयलें जाल्यार, चावी थंय मेळ्ळी जाल्यार, पवित्र आत्मा मेळ्ळी, चावी आमकां मेळ्ळा, आमी सीदा उठोन आमी सरकार वचयत. तेंच घडलें आमच्या सांता भक्ता थंय. मग ना पवित्र आत्मा म्हणून सांगला तितलो सार न्हय, पण बारीच सुलभ ताका आमी आपणाक, बारीच सुलभ ताका आपणाक. नितळ काळीज, नितळ मन, नितळ कशें, क्लियर कॉन्शियन्स, प्युअर हार्ट आनी जेन्युइन फेथ, हे 3 संगती आमचे ते आसा जाल्यार क्लियर कॉन्शियन्स, आमची चिंतनां बगणां सगळीं नितळ आसा जाय. क्लियर कॉन्शियन्स, प्युअर हार्ट, खरो मोग आनी जेन्युइन फेथ, खरो अखंड भावार्थ. पेद्रू बरी इल्लेशें सोमी आतां उदकां चलता जाल्यार म्हाकाय उलोवंक, म्हाकाय उदकाची चलोवंक दी. तो चललो बुडलो, तसलो भावार्थ न्हय, टेम्पररी भावार्थ न्हय, अखंड भावार्थ. म्हज्या घरा मरण येवं दी, म्हज्या घरा कश्ट येवं दीत, म्हज्या घरा पिडाशिर येवं दी, म्हज्या घरा कोरोना समेत येवं दी. हांव भियेना, कित्याक सोमी आमचें तें आसा. किर्तन 99 म्हणटा, तुज्या उजव्याक 100 मरण पडूं दीत, तुज्या दाव्याक 1000 मरण पडूं दीत. हांव भियेना, कित्याक सोमी म्हाका राखतलो, कित्याक म्हजें तें आसा. सोमींच जाल्यार ताजें रक्षण करता नेणा काय, ताज्या आत्म्याक, पवित्र आत्म्याक आपणें रक्षण करून नेणा काय तर जाणा न्ही. आमचें तें भितर आसा जाल्यार आमकां रक्षण, म्हळ्यार त्या घरांनी कोरोना समेत एंट्री ना. सगळ्यांनी WhatsApp धाडला आनी पवित्र पुस्तकांत कोटेशन गेलात, असले संगती अशें. आतां आमी कितें केलां, कोरोना आयला म्हणून भियोन खावचें नासता, थंय धांवता हांगा धांवता. थोडे कायदे आमी पाळी जाय, दुबाव ना. हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी घालती जाय, आमी पाळी जाय. पूण आमचो तें आसलो भावार्थ, आमकां भावार्थ कशी करता. म्हज्या फिरगेचे हांवें सांगलें, आमची नित्याद सायबीण आमकां सांबाळटली, कोणाकच कोरोना येवचें ना. पूण तुमची जागृत तुमी करात, तुमची जागृत तुमी करात, तुमचें काम तुमी करात, देवाचें काम करीत आसा. देखून आमच्या फिरगेचेंत कोरोना लागलो तुमचे कोणी मरनात आनी मरची नात. कित्याक तो भावार्थ एक याजकान फरमायलें, मार्काच्या निमाण्या वाक्यांत आसा, ते कितें बरें करीत गेले, ते शीस बरें करीत गेले, बावतीजम करीत गेले आनी देवान तें पवित्र केलें. सवा पटें हांव आयकतां, जावं आमच्या हेर रेतीर वेळार थंयसर म्हणटात, एक नांव काडन तुजी पेंटा दूख बरी जाली, तुजी पाट दूख बरी जाली, तुजे दोळ्याक दिश्ट आयली, तुजें टेन्शन काबार जालें, तूं फेल जाता म्हूण भियेताय, तूं पास जातलें आनी तुका म्हाकाच एक फावटी हांव पडटा गेल्ल्या वेळार थंयसर हांव तातूंत वांटत आसतना म्हजें नांव काडलें. हांवें कांय आशेवंक ना म्हजें नांव काडीत जाय रेतीर तशें कांय व्हडलें जावं ना, पूण हांव गेल्लो मागणें करूंक, देवाच्या आत्म्यान भरूंक. आनी थंय गेल्ल्या वेळार म्हजें नांव काडलें आनी सांगलें, अळे हेनरी, तूं शिमटी न्हय पूण तूं तकली जातलें, तूं शिमटी न्हय तूं तकली जातलें. हें देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा परण्याच्या सिमेंतांत. आनी हांव आयलो फाटीं आनी म्हाका इमिडिएटली हांव आमच्या प्रोविन्शियल कावन्सिलांत म्हाका 3rd आसलो, 2nd केलो, 2nd आसलो मागीर 1st कावन्सिलर केलो, वायस प्रोविन्शियल म्हाका केलो. देवाची महिमा ती, देवाचें काम तें. म्हणटा आसतना देव आमकां सकला घालून दिना, भिवकरे करून दिना, भिकारी करून दिना. एक अपुरबायेचें कन्नडा कांतार आसा, वो एक गायन आसा, आमचो ब्रदर टी के जॉर्ज म्हणटा, बेकू बेकू म्हणलें भिकारी जाले, साकू साकू म्हणलें साहूकार जाले. बेकू बेकू म्हणलें भिकारी जाले, साकू साकू म्हणलें साहूकार जाले.
आम्ही सावकार जावी भिकारी जावी गरजेपुरते मात्र कष्टाला मा देवाला गेल्यार आम्ही भिकारीच सदां देवाक शरण आयल्यार आम्ही सावकार कित्याक पवित्र आत्मा आमची ते आसा मग अशें न्हू कसली कस तुमच्या न्हीद आसा ती पवित्र आत्मा थंयसर ना पवित्र आत्मा तुमचे ते ना तुमच्या घरांत शांती नाही पवित्र आत्मा ना व्हेरी क्लियर सायन व्हेरी क्लियर सायन व्हेरी क्लियर सायन पूण पवित्र आत्म्याक तुमी मागात जेजून म्हणला मागात पवित्र आत्म्याक बाप तुमकां दितलो मागात हांव तुमकां अनाथ सोडना हांव येता बापा लागीं आनी तो बाप तुमकां धाडटलो आनी तो तुमकां हांवें सांगिल्लो उगडापी करतलो हांवें सांगिल्लो तुमकां उगडापी करतलो कितल्या अपुरबायेचो जेजू कितल्या अपुरबाय संबंद आमकां न्ही कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितले ड्रेस करचे खंय भोंवचें आतां आमकां कोरोना तेंपार भायर वचूंक ना भितर वचूंक ना कित्याक देवान आमकां दवरला पवित्र आत्मान आमकां दवरला म्हणजे जशी पाटी हांव तुजो तूं म्हजें तूं म्हजो आमी सोडटा आनी सगळें विसरन म्हाका न्हू आमी आमकां जाय जाल्यार जेयता न्ही गी पुरपुरता न्ही गी टीव्हीचेर पळोवचे थंय इतले मेळे इतले जागे आसले पूण आमी विसरता पवित्र आत्मा भरलेले मनशां कितें करतात ते पुरो पळयनात ते कितें करतात देवान म्हाका आजुनूय म्हजो मोग करून म्हाका जिवन दवरला ताका जावं अर्घा ताका जावं अर्घा म्हज्या घरांत कोणाक कोरोना लागला हांव टेन्शन करना देव जाणा तें कित्याक वरी करचें कित्याक रडचें कित्याक हाक बाब कित्याक भिकारी जावचें धैर्यान बरयान पवित्र आत्मा ना जाल्यार सगळें घडटलें म्हजें भुरगें म्हाका आयकना म्हजो पूत म्हाका आयकना म्हजी भाव भयणी म्हाका आयकनात म्हजी वडिलां म्हाका आयकनात ती आयकनी कितलें टेन्शन कितलें वरीस ताका लागून कसली कसली पिडा एकच कारण एकच कारण एकच कारण पवित्र आत्मा ना कित्याक पवित्र आत्मा ना दुसरो आत्मा आसा हांवें सांगल्यात 5 रितीचे आत्मे आसात त्या 5 रितीच्या आत्म्यांत माय स्पिरीट युअर स्पिरीट अदर स्पिरीट इवल स्पिरीट अँड होली स्पिरीट निमाणो तरी पयलो तो पवित्र आत्मा आमचे थंय आयलो आनी फकत आमकां मेळटा मागण्याद्वारे देखून तुजे जिणेंत कश्ट आसात गी तुजे जिणेंत सबार दर्यो तुवें उपयोंक आसा गी सबार दोंगर तुवें उतरोंक आसात गी भारीच सुलभ घट धरन जेजू लागीं सांग तुवें धाडलाय पवित्र आत्म्याक हांवें ताका होगडायला पूण आज परतून म्हाका पाठीन दी आनी तो पवित्र आत्मा तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र सक्रामेंता उद्देशी मिसाची बलिदानान जेजूची कुडा रगत सकाळीं गेल्या वरवीं घडये घडये पाता उडासर कुमसार जावन पाता पयस दवरन आनी हेरां ते मोगान जिवन तूं कशी व्हरता जाल्यार तुकाच तूं खालतो करता जाल्यार तुकाच तूं शरण येता जाल्यार देव तुका वयर काडटलो आनी तो पवित्र आत्मा तुजो जावतलो म्हजो पवित्र आत्मा तुका हंकारान गर्वान भोवंक न्हय पूण अभिमानान भोवंक म्हजे थंय देव आसा ताका जावं शरणा म्हाका कश्ट येवं दी म्हाका दूख येवं दी म्हाका पिडाशिरी येवं दी टेन्शन येवं दी वरी येवं दी कितें येवं दी हांव संतोशान सबारणाक हांवें पळयलां एक घराक हांवें भेट दिल्या वेळार थंयसर एक सिस्टराची आवय आशिल्ली दोनी पांय कट केलात कितलो संतोश तिका आनी ह्या जाका म्हाका घरा व्हेल्ल्या वेळार थंयसर एक कॅरिझमॅटीक एक स्त्री आशिल्ली मागणें चलोवन व्हरतली उपरांत कितें कारणाक लागून तुजो एक पांय एम्प्युटेटेड कातरलो तिका चलोवन जावंक ना मागीर दुसरो पांय कातरलो दिसता त्या जाग्यान ताका भेट केलो सांगता नव्याच्या जाग्यार हांव गेलो आनी थंयसर हांसून हांसून ती म्हणटा फादर हांव थंय इगर्जेंत देवाचें उतर काण घेवन देवाक वगड दितली आनी एक पांय ती हांव येतली म्हणजे क्रंचेस काण घेवन पूण आतां दोनी पांय काडला देवान हांगाच रावन तूं मागणी कर म्हूण सांगलां म्हाका हांव सट्टा खातीर मागता फादर तिथं आसलो ती उर्बा तिथं आसलो तो पवित्र आत्मा जीव जीव दिसता जीव जीव दिसता म्हाका न्हू आमी कित्याक इतले भिवकले कित्याक आमकां इतलें टेन्शन एकच कारण पवित्र आत्मा मिसिंग व्हडलें घर बांदलां सोबीत आसा कितले की करोड 500,000 2,000 करोड रुपये खर्चून बांदला चावी ना जाल्यार भितर कशी वयची चावी जावन आसा देवाच्या प्रेस्कायेंत देवाची भुरगीं जावन जियोंक पवित्र आत्मा खाण घेयात गरज तें करात वसात सगळे माळी भोंवात सगळे माळी लिफ्टार वसात सकयल देवात जाय जाल्लें खायात जाय जाल्लें जेवात जाय जाल्ले बरें तुमी जियात कित्याक तुमी पवित्र आत्मा सांगात आसात आमी तें अनुभवला नानांतर रितीन
म्हाकाच पवित्र आत्मा जागे येता वोस आनी मागणें कर, वोस आनी मागणें कर. हांवें धांवचेंच पोरा सोडचें, धांवचें आनी मागणें करचें. कित्याक म्हूण हांव म्हणना घडये तो जाणा म्हाका कितें अनाहूत आसा, तोच घडये जाणा म्हाका घडये कसलें की म्हज्या फिरगजगाराक, म्हज्या कुटुंबाक, फ्रेंड्स कुटुंबाक वा म्हज्या कुटुंबाच्या कोणागे गरज कितें आसा पडना वा खंय कितें देव कितें बरें करूं चिंता देखून म्हाका उपेग कर, म्हाका सांगता म्हणटा वोस आनी मागणें कर, वोस आनी मागणें कर. इल्ले वेळ मागणें सरचें हांवें, मागणें सरचें, ताका अर्गां दिवचें, वाखणचें, ताचें उतर वाचचें, ताका ताची स्तुती करची. हाचे वरी पवित्र आत्मा ताचें काम करता, म्हाका समाधान मेळटा, म्हाका शांती मेळटा. आनी इगर्जे वयचे पयलें वा मागणें करचे पयलें कितें हांव भोगतलों ताचें भरपूर म्हाका भोगता. कित्याक बेसांव म्हजेर देवान येता त्या पवित्र आत्म्याचें. देखून मोगाचें न्हू आमी जरी तर आमी भावार्थी जावंक तें जावं हें जावं तें जावं आमकां सर्टिफिकेट नाका, पूण आमकां एक सर्टिफिकेट जाय, पवित्र आत्मा आमकां जाय. खंयचे मार्क्स आमकां शांती दिनात, खंयचें काम आमकां दादोसकाय दिना, कितले पयशे आसले आमकां थंयसर समाधान आमी जाणा, तुमी जाणात. आनी अशें मनशाक आमकां भावार्थ्यांक एकच जाय, देवाचो पवित्र आत्मो. तो आसल्यार हांव कोणाकी वायट उलयना, वायट करिना, वायट देखना आनी वायट म्हज्या मनांत येच ना. आयलें जाल्यार कारणा लागून आयलें जाल्यार पवित्र आत्मा म्हाका सोडून गेला. आनी पवित्र आत्मा आसल्या वेळार ती जर तर तशी हेरां तें कितें वायट हांव चिंतलें जाल्यार दुसऱ्यांची जडती करनाका म्हूण हांवें जडती केली जाल्यार पवित्र आत्म्याक आमी भायर वच म्हणटा आनी पवित्र आत्मा सोडटा आनी परतून फाटीं बारीक कश्ट आसा. देखून हेरांय तशेंच आमचेर कांयच करूं सकनात, कित्याक तांकां अधिकार ना. हांवें पळय ट्रेनार वयता आसतना ऑनलायन टिकेट बूक केली, रिजर्वेशन नासलेली. थंयसर एक फावटी TC आयलो म्हणूं लागलो टिकेट. तो म्हणलो प्लॅटफॉर्म टिकेटाक असलें मोल आखाना, तुवें तें भायर उडय, कांय प्रयोजन ना, यू आर अंडर अरेस्ट. हांवें सांगलें सोम्या कडेन, जाय सोम्या जायत, आतां तुजें पवित्र आत्मा धाड म्हजेर आनी तुजें काम सुरू कर. आतां तुजें काम सुरू कर. कित्याक म्हाका थंय वचूंक जाय, दिल्ली वचूंक जाय. आनी हांव हांगासर बॉम्बे पावलां. बॉम्बेंतल्यान ट्रेना भितर वयता आसतना अशें घडलां. आतां हांव सरेंडर करतां, तुजें काम तूं कर. दुसरे फावटी आयलो, नॅक्स्ट स्टेशन तुका देंवयता आनी तुका अरेस्ट करता. हांवें सांगलें सोम्या जाय सोम्या, तुजी खुशी, हांवें देवाचें हांव देंवता सोम्या, हांव देंवता, तूं देंवय म्हाका, ताजे उद्देशीन तूं म्हाका देंवय, हांव देंवता. तिसरे फावटी परतून आयलो, तुवें ते फुल्ल पयशे भरी जाय विथ द पेनल्टी, नाजाल्यार तुवें क्रिमिनल एक्ट केलें. हांवें परतून सांगलें सोम्या हांव एक गुन्हेगार, हांवें म्हजें काम हांवें केलां, चूक जाला येणारपणान. आतां रिजर्वेशन ना, उबेर रावन वचूंक हांव त्या ट्रेना भितर बसलां, पूण आतां तुजें काम तूं सुरू कर सोम्या, आतां तुजें काम तूं सुरू कर. चवथ्या फावटी आयलो आनी म्हाका म्हणलो काम आइये. येता आसतना फाटल्यान म्हाका एकलो ओडलें, हांवें पळयलें. तो म्हणलो ताका कितले दिवचे म्हूण सांग. वळख ना, मनीस कोण हांव म्हणना, पूण दिसतो लायक मापल्या बरी. आनी कितें जालें हांव म्हणना. ताणें सांगलें तुजे पयशे हांव दितां, म्हजे पयशे ताणें भरले. पवित्र आत्मा सांगत आसल्यार तुका राखता आनी सांबाळटा, तुका राखता आनी सांबाळटा. एक फावटी आमचें नागपूर आमी ब्रदर आमचें घर, थंयसर आमकां जागो पावनासलो आनी थंयसर आमी पयले उणें ब्रदर आसतना भाड्याक दिलें आमच्या संस्थेन. आनी कितें जालें, भाड्याक दिलें, कितलें सांगलां तें उठानासलें. निमाणें आमचें तांचें हेड ऑफिस कोलकाता आसलें, आमचे कडेन पाद्राबू मादर तेरेजा लागीं गेलें आनी तिका सांगलें. तिणें जायत येता म्हण अपॉयंटमेंट काडून गेलें आनी सगळी वाट बंद, ती कोंत काण घेवन मणी देंवयत तेच म्हणत गेली. आनी ते ऑफिसाचे भायर रावन थोडे वेळ तिणें मागणें केलें आनी सीदा भितर वचून ती म्हणाली, इल्लो वेळ मागणें केल्या उपरांत भायर रावन मागणें केल्या उपरांत भितर गेलें आनी म्हणाली, ते डायरेक्टर जनरल ताका म्हणूंक लागली, जनरल मॅनेजर म्हणाली, तुज्या घराची चावी म्हाका दी. तो उठलो, उबे रावलो, तुज्या घराची चावी म्हाका जाय. तो उठलो आनी उबे रावलो आनी म्हणालो, मादर हांवें कितें करचें म्हाका सांगा, हांव करतां. तुज्या घराची चावी म्हाका जाय. नागपूर म्हज्या सोम्याक परगडचें, ताणें विचून काडलें. म्हजे भाव थंयसर शिकतात, तांकां रावंक जागो ना. मादर देव बरें करूं, हांव समजलो. ती फाटीं आयली, सांजे भितर ताणें कागाद बरोवन
फॅक्स धाडना सांजे भितर तें पुरो बंद करात, भायर सरात, वस्तू काण घेयात, खंय तरी दवरात, पूण घर सोडात. पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याची सकत ती भाव भयणा. आज मनशां कश्ट जाता, म्हाका बेजार भोगता, टेन्शन आसा, म्हाका बेजार भोगता, घडी देवाक बेजार भोगता म्हणून चिंता. कित्याक आमकां सगळें दिलां, आमी आनकी काळोखान जियेता. आमच्या लागीं टॉर्च आसा, हर एक आसा, उजवाड पळोवचे खातीर सूर्य आसा, पूण काळोखांत आमी आसा अशें म्हाका दिसता. पूण एक ट्राय करात पवित्र आत्म्याक फकत तितकेशी कुशी दवरा सांता भक्तांक, तितकेशी कुशी दवरा सगळें तुमचें काम, सगळें कुशी दवरा, ते तुमचे नव्यान घेवन सगळें कुशी दवरा, सगळें इल्लें कुशी दवरा. आनी पवित्र आत्मा तुमचे देवान येता म्हणसर सोम्या सोडी नाकात, सोम्या सोडी नाकात. सोमी कितें सांगता तें करात. मरियमाये लागीं गेलीं जाल्यार मरियमाय तुमकां दिता की ती दिना. ती कितें म्हणटा, जेजू कितें सांगता तें तूं कर आनी तो तुज्या जिणेंत अजाप करतलो. हांव त्या आसा बेडल्या गेली, ह्या आसा बेडल्या गेली, मेळ्ळें म्हाका. कशें मेळ्ळें? जेजून दिलां ताका मेळ्ळें. आनी आपल्या पुता लागीं सांगलें अशी ती देवाचें काम करूं शकना. देखून म्हाका न्हू आमी जाणा खालतेपण मरयेची सरगारी आसा. ती पुता लागीं म्हणटा, हाडे पुता तांच्या जिणेंत काली मागतात तांकां कुमो करूं वस. आनी पूत ना म्हणना, पूत ना म्हणना. त्या संवसारी म्हणूंक लागलो म्हजो वेळ लागीं पावना, थंयसर वेळ लागीं पावना, वेळ उतारला. पयलेच कुमो करी आसलें, आतां म्हजी मम्मी आयला, म्हजी माय आयला, इत्यादर माय आयला, आतां हांव कुमो करतलो. खंडीत धर, तुका मागलें तुका हांव दितां. कित्याक ती पवित्र आत्म्यान भरलेली. आतां ही पवित्र आत्मा सांगात आसा आनी तस पवित्र आत्मा उदेशी आमकां हें मागता आसतना आमकां पवित्र आत्मा मागता न्ही, आमी मागलें आमकां मेळटा. तर म्हाका न्हू आमी भिवकरी जावचें नाका, आमी निराश जावचें नाका, आमी दुकान वचचें नाका, आमी वस्कार जावचें नाका. मोग करया, पवित्र आत्म्याचो जेजू लागीं मागया. पवित्र आत्मा त्या वेळार तुकाय रक्षण मेळटलें, संपूर्ण रक्षण मेळटलें, हेरांकय रक्षण मेळटलें, तुजे उद्देशी आनी तुकाय मेळटलें. आमी जाणा थोड्या व्हडल्या व्हडल्या पॉलिटीक राजकीय मुखेल्यांक ते कितें घडटा, तांकां जड सिक्युरिटी आसता, जड सिक्युरिटी आसता. आनी म्हाका उडास आसा, एवढे बिल क्लिंटन भारताक येता आसतना आग्रा ताज महल पळोवंक आयिल्लो. आनी हांव त्या वेळार आग्रा आसलो, ताज महल आसलो गांवांत, ताज महल म्हणजे बेगीन आसलें. आनी थंयसर आसतना आमच्याच इस्कालाचेर कातोर इस्कालाचेर म्हाका वयर वचून कितें कितें तयारी केला पळोवंक म्हाका सोडूना. कित्याक तितली सिक्युरिटी. 8 दीस थंय कोण्णा वचूंक जायना, इतले डिस्टन्साक कोणें कोण ताका एट्रॅक्ट करता असली सिक्युरिटी ताका दिला. कोण्णाचें तो येता आसतना कितले कारां, खंयच्या कारां तो आसा कोणाक गोत्तना, इतली कारां येतात की खंयच्या कारां तो आसा कोणाक गोत्तना, इतली सिक्युरिटी ताका की बऱ्या तरेन ये जाय, बऱ्या तरेन वचत जाय म्हणून. त्याच रितीन आमकां हे सुपर सिक्युरिटी पवित्र आत्मा. हांव त्या गांवांत काम करता आसतना, वावर करता आसतना पवित्र आत्म्यान कृपेन थंयसर 5 फावटी म्हाका अटॅक केलो जुवेश मारूंक. थंयसर एकलो राजकीयान काम करच्या म्हणजे फिरगस घरा म्हळें, फादर तुमकां आतां सिक्युरिटी जाय फादर, राती तुमी भायर वचनाकात, तुमकां सिक्युरिटी परत दिता फादर, सगळें तुमी जागृत करची फादर, राती भायर वचनाका फादर, दयाकन भायर वचनाका फादर, रातचे भायर वचनाका फादर. तुमी येता जाल्यार तुमी दिसाचे वसात, कोणा सांगात वसात, तुमकां नातला सिक्युरिटी दिता फादर, फ्री सिक्युरिटी दिता फादर म्हणून म्हाका. हांवें सांगलें म्हजी सिक्युरिटी पवित्र आत्मा, ताच्यानी व्हडली सिक्युरिटी दुसरी ना. आज तुमच्या लागीं उलयता. बागेवन पेद्रो आनी पावलाची फेस्त आज, म्हज्या पात्रोनाची फेस्त. हांव जिवंत आसा देवाच्या वारग्या. पवित्र आत्मा देवन येता हर एक घडये, मागले समेसांचेर येता, पूण काळीज, मन, जिवीत शुद्ध आसा जाय, ताका स्विकार करूंक ना जाल्यार आमी कितलेय मागल्यार, कितलेय पवित्र आत्मा देवान येवन सांगल्यार आमी ताका स्विकार करूंक तयार नासल्यार अशें हात दवरून हाजें उदक घाल्यार तें आमचें उदक धरूंक जायना, उदक सकयल देवन वयता. त्याच रितीन अशें जाल्यार मात्र उदक आमी धरयत. पवित्र आत्म्याक देखून हात वयर करात आनी अशें करून तुमी मागात. मागणी करता आसतना रिती करतना आमकां सांगतात. तर म्हाका न्हू पवित्र आत्मा ना देखून आमची ह्या परिस्थिती पावला. म्हजो घोव सोरो सोडिना, म्हजो घोव हेरां बायलां फाटल्यान वता, म्हजी बायल हांवें सांगलें आयकना, म्हजी बायल किरी किरी पिरी पिरी चिरी चिरी, म्हजी भुरगीं आयकनात, ते ना येना. कित्याक पवित्र आत्मा ना. ट्राय, गिव अ चान्स टू द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याक एक अवकाश दियात, एक अवकाश दियात. मस्त हांवें अनुभवला पवित्र आत्म्या सांगता. आनी आतां हें जाल्यार तुमच्या मुखार बसून उलयता आसतना म्हज्या मुखार पेपर ना, कांय ना, ताका उडास करता
बेसांग घाल म्हणटा घंटेचे घंटे हांव उलयतां कित्याक ताचें स्पिरीट तुमी आसता आसतना त्या स्पिरीट तुमी आयकत आसतना तसो पवित्र आत्मा पुरो आमी खंयचेय पेपर नाका खंयचेय बूक नाकात खंयचेय व्हड व्हडली लायब्ररीची गरज ना व्हड व्हडले कांय बरोवन व्हड व्हडले करचे ना कित्याक तोच आमकां उलयता कितें उलयता म्हूण सांगून आनी तें तुमच्या लागीं हांव ह्या मोलादी मौल्यांत उलोवन आसा ताका जावं अर्घ ताका जावं स्तुती पवित्र आत्म्या आमचे म्हजे देवन आयलाय आनी कितें देवन ये म्हाका पवित्र आत्म्यान बर आमकां समेस्तांक आयकोनच्या समेस्तांक पवित्र आत्म्यान बर आनी तुजें थंय मात्र तुका मात्र आमी सोदून ताचे उद्देशी जेजून सांगलें उडापी जावन बापाचो मोग अखंड मोग आमच्या काळजांत बरोवन मनांत बरोवन जिणेंत बरोवन संरक्षण आमकां मेळोवन दी जेजूची सोडवण कशी मिनिस्टरांक सेक्युरिटी आसा की ताचे वरती आमकां संरक्षण आसून आमकां प्रोटेक्शन आसून ह्या प्रोटेक्शना वरवीं आमी सगळे एका मनाचे एका काळजाचे जावन जियोंक आनी आमचे सगळे कश्ट आमी मागच्या बदला भिकारी जावन मागच्या बदलाक पुरो म्हणून सांपरान सावेर म्हणटालो ही सांपरान सावेर म्हणटालो पिलार तुमी गेले जाल्यार थंयसर मोनास्ट्री आसा 1613 वर्सां ती बांदिल्ली आनी थंयसर उतरां आसात सातीस दोमेने आंपलीस दोमेने म्हळ्यार सातीस दोमेने फुलां आसात फुलां नाका सोम्या म्हज्या जिणेंत कुरी थंय कांटे आसात आंपलीस दोमेने म्हाका दी सोम्या कश्ट म्हाका दी सोम्या म्हाका फुलां नाकात म्हणून आमी कितें मागता कश्ट पुरो वर सोम्या तुवें सोंसलाय न्ही आतां पुवर आमचे कश्ट वर कित्याक सोम्याक दिल्ल्याक सोंसून वचो पवित्र आत्म्यान कृपा ना जाल्यार सोंसूंक आमकां नाका तकलीफ पडटा आनी पवित्र आत्मा जाणा जाल्यार तूं सोंसूंक तयार आसाय तो काण व्हरता देखून मोगाचें न्हू कॅन्सर पिडा जावन दी ट्युमर जावन दी कसली पिडा जावन दी एक पावटीन पवित्र आत्मा लागीं सगळें मागलें जाल्यार पवित्र आत्मा देवन ह्या मनशाक गूण कर पवित्र आत्मा आयलो पिडा गूण जाली न्ही गे आयको ना तुमी हांवें आयकलां आनी तुमी आयकलां पवित्र आत्मे सकत ती ताका लागून जिवया जावं वर्ग स्तुती वंदन आराधन नमस्कार आनी प्रणिपात ते आमच्या पवित्र आत्म्याक तुमकां आयकल्यांक देव बरें करूं मात्र न्ही तोच पवित्र आत्मा तुमी जोडून खुश व्हरता देखून तोच तुमचेर आपल्या संपूर्ण आशिर्वाद घालूं आमेन.